पोगो बिल जर फेडरल स्ट्रक्चरान बसना जाल्यार ताचेर चर्चा कित्याक जायना असो प्रश्न विजय सरदेसायान केला. विरेश बोरकार नवो आमदार म्हूण ताका कॉर्नर करप सारकें न्हय अशें विजय म्हणटा. फेडरल स्ट्रक्चरान बसना जाल्यार डिस्कस कित्याक जायना. हांव कितें म्हणटा, ताका तो आमदार नवो आहा म्हूण ताका टार्गेट करप ताणें की ना हें उलयता तें उलयता, दॅट इज नॉट रायट. हांवें तांकां विचारलें पोगोचें ऑपोजीट कितें, पोगोचें दुसरी सायड कितें, भुमिपुत्र. मरे पोगो म्हणटा पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, ताजें ओपोज कितें बील भुमिपुत्र. भुमिपुत्र केन्ना हाडलें तुमी, कितल्या वरांचेर हाडलें? रातचे 2 मरे काय 4 काय 3? रेव्हेन्यू मिनिस्टरान सायन मारले ते बिलाचेर, लॉ डिपार्टमेंटाचो कन्सेंट आहा ताजेर. सो मागीर तें बील हाडपाक तुमी रातचें करतात आनी हे बिलाचेर ताजी फकाणां करतात. सो कोणे तरी समबडी हॅज टू स्टँड अप टू से दॅट ए ज्युनियर कलिग्स पसून ताणें करेज दाखयल्या उलोवपाक, ताका प्रोटेक्ट करूंक जाय. गोंयच्या जनतेक मिसलीड म्हळ्यार कितें, फेस करूंक जाय. सेशन व्हडलें जावं न्ही, डिबेट चड जावं न्ही आनी डिस्कशन जावन बिलां पास करून. तुमचे कडेन मेजॉरिटी आहा, एक पार्लमेंटरी डेमोक्रेसीचो एक मेजर कन्सेप्ट आहा. यू मे हॅव युअर वे बट लेट अस हॅव अवर से. उलोवपाकूच तूं दिना आनी तूं उलोवपाक दिना आनी उलयल्यार तुज्या पोटान दुखता आनी तुमी मागीर सगळे लागतात ताजे फाटल्यान. दॅट इज नॉट द रायट वे. म्हणून आतां तुमी कितें म्हणटले, हांवूच त्या आंगार घेवन हें करता. हांव जर घेना जाल्यार डेमोक्रेसी कितें जाता, लोकशाही उरता. मॅच फिक्सिंग चल्लां काय ना, काँग्रेसीन 2 ग्रूप आसा काय ना, काँग्रेसीच्या लिडरशिपीचेर डिस्क्वॉलिफिकेशन आसा काय ना, आनी एक सेक्शन ऑफ काँग्रेस सरकारा बरोबर वागता काय ना.